मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या फामाद नुस्त्या बाजाराक साबार समस्यांचो रेवाडो. सुवातीची साबार फावटी जाल्या पळोवणी. संबंधिताक केन्ना इतली जाग, लोक मागतात जाप. नावेली जंक्शनाचेर धोकादायक फोंडकूल, 2 जाण जखमी. व्हड गंभीर अपघात जावचे पयलीं घेयात दखल. लोकांची मागणी धरता नेट. 1 जुलय मेरेन कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस. नेटाचे वारे आनी दर्याची शिटकावणी दिल्या हवामान विभागान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 31 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर मेरेन 3 दिसांच्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चलतले. राज्यपाला कडल्यान समन्स जारी केला. थरयिल्ल्या तारखे पयलीं वेंचणुको जाल्यो जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सद्याच्या सरकाराच्या कार्यकाळांतले हे निमाणें विधानसभा अधिवेशन आसूं येता. Right now, bulletin number 273 of summoning of the Goa Legislative Assembly by the Honorable Governor. The 14th session of the 8th Legislative Assembly. आणि तीनू दिसाचे सेशन 31st, 1st आणि 2nd ह्या सरकारान मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कटेलमेंट ऑफ सेशन, कटेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ह्या सरकाराक आणि खास करून गव्हर्नराक आणि स्पीकराकूय आम्ही पत्र बरयल्ले की लास्ट सेशन वॉज कटेल्ड. सेव्हरल इश्यूज इन द लास्ट 6 months कितलेशे इश्यू गोंयांत आसा. खूप दुख जाता कित्याक जेन्ना एक ब्रूट मेजॉरिटी घेवन हो सरकार आज 33 आमदारां घेवन मुखार सरता आनी ऑपोजिशनाक एक चान्स इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी ऑपोजिशनाक चान्स मेळपाक जाय. दुख जाता ह्या 3 दिसाक. पयले दिसाक जवळ 23 डिपार्टमेंट आमकां 3 स्टार्ड क्वेश्चन मेवता. So we have to question 23 departments. Just a formality. It was reported on several newspapers in these days. Today also, I believe Lokmat got it that 3-day session. I did not react because nothing was in public domain. Today when I was in the office, I got this particular bulletin number 270. And it is shocking. This shows कि और सरकार towards the end of the election season, towards the end of our tenure, it shows कि बीजेपी खतरे में है, भिल्ले हाय. लोक एंका जबाब दितलो म्हणून म्हाका खालतिकायन सांगपाक सोदता. दुख जाता कित्याक लास्ट सेशन जेन्ना रद्द केलें, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून रद्द केलें, इलेक्शन जातले म्हणून रद्द केलें, गोंयांतूच सेशन रद्द केले. आख्खे देशभर सेशनय जाले आणि इलेक्शनय जाले. गोंयांत इलेक्शन जालें ना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नगवेकर. राज्यांतली फोंडकुलां अपघात आनी जीव घेवपाची सुवात जावपाचो हुस्को दिसान दीस वाडत आसा. नावेली जंक्शनाचेर निर्माण जाल्लो खड्डो धोक्याचो जावन रावला. ह्या फोंडकुलाक लागून आयज 2 जाण जखमी जाले. पूण संबंदीत यंत्रणा दखल घेवपाची चिन्नां मात दिसनात. व्हड गंभीर अपघात जावपाचे न्हय म्हूण लोक बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी करतात. पूण केन्ना हे सगळें जातलें, वेळच सांगतलो. आज आमी आसात ते नावेली आनी नावेली आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा की जो रोड आसा हो मेन रोड आसा मडगांवच्यान नावेली आनी कुंकळे ह्या सगळ्या वचपाचो. आनी ही पयलींची नॅशनल हायवे 70 आनी ह्या जाग्याचेर आज पूण पळयात ह्या व्हड फोंड पडले कडेन आसा. आनी तितू भितर आतां 2 जाण पडले कडेन आसात. आनी ह्यो 2 जाणां लेडीशी आसात. हांकां सद्याक 108तल्यान दोतोरागेर व्हेले कडेन आसा, हॉस्पिटलांत व्हेले कडेन आसात. आमी इतलें मागतात की हे हांगान आख्खे रोडू हांगा सद्या खड्डे पडले कडेन. आनी हे खड्डे पडपाचें कारण म्हळ्यार हे जे अंडरग्रावंड केबलिंगाक काम केल्लें पळय न्हय तेजे खातीर हे जाले कडेन आसात.
हांगा मेन रोड नावेलीचो आनी जंक्शन आहा त्या जंक्शनान जो खणकुलो पडला आयज 4-5 दीस जाले चडूच व्हडलो जालो तो खणकुलो बेश्टे झाडां लावन वयताले आनी थंय आयज सकाळीं कितें जालें सडनली एक बायल बाबडी आपले कोणाक घेवन वयताली आनी त्या खणकुल्या पडली पडटकीर ताका बरो लागलो आनी तेगे हाल सारको पळोवपा न्हू मागीर आमी वांगडा थंय पळोवन ताका हॉस्पिटलान धाडलें आतां हेजेर लक्ष कोण दिवपा जाय PWD जे ऑफिसर आहा ते येवन पळोवपा पडटा न्हू भायर येवन बाबा खंय कितें चल्लां तें आनी खणकुलो इतलो व्हडलो जाला तो की गाडी वयती रोकडो खणा पडटा थंय तर तेजेर लक्ष दिवपा जाय हांव PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत हांचे कडेन मागता की ते ऑफिसर जे ऑफिसान बसता ते भायर येवन मातशें पळोवचे आनी हें काम करचें जाता तितले बेगीन ह्या खणकुल्यांक तुमी लक्ष दिवपा जाय आनी काम करपा जाय अशी मागणी करता. आतां हांव सकाळ फुडें येयलो नुस्तें घेवपा मेळिल्लो तुजे एक 2 बायल पडली हिंगे कांय नासलोले थंय आतां इतली आतां भुरग्यां लायन झाड लायन हातो लायन एक दवरला आतां जालें एक वदर आतां आमगे MLA फोन मारलो तो म्हणून आपूण एक धाडा इंजिनियरान एका आतां तेका लागून इतू कोतीक रावलां आतां कोण येयलो नाय तुका म्हाका आतां 2 बायल पडले हिंगा एक सिनियर सिटीजन 60 वर्सां आसतलें आनी एक भुरगें हे दोगांय हेजे धापको पोवन हितून पडली तुका थंय आतां हांव म्हणून हें पयलें करपा जाय अशें करून आतां 2 दीस जाले आतां 3 दीस जाले हांव हिंगा येयलें हातून घाता तुया हातून घायलें तूं हिंगा भितर कित्याक ते वयता हांव कितें पळयता आतां हांवें झाड लायलो सो म्हाका आतां हें हॉटेल बेगीन करपा जाय म्हणून आतां काय म्हणून हेचो आमगे लायफ रिस्की बरी आतां आनी हें कितें आमकां कांय समजोंक ना कितें ते गव्हर्मेंटाक गेलें हे कोण चोयना ना पंचायत चोयना ना कोण चोयना कांय चोयना आतां पंचायत सांगलें मडगोपट म्हटलें कळ्ळें तुका तो म्हाका आतां PWD मिनिस्टर आमगेलो दिगामा काम तें चोवपा जाय हें कितें तें आनी आतां काल हांवें ती प्रेस केलें नागमोडे आख्खो नागमोडे रोड टिपण मागीर उलासा सांगलो उलासा मांडणी केलें आज पासून इंजिनियर येयला नागमोडच्या रस्त्या कडेन हें कितें आतां कांय समजा म्हाका आतां हें कितें करपाचें आमी हें सदां हायलायट करपाचें हें तेमगे काम तें चोवपा जाय कितें कात तें आतां हेडे PWD इंजिनियर मिनिस्टर हें चोवपा जाय आतां हांवें हेका तो भोगलेतो तो तेगे भुरगे भोंवता हिंगा इस्कोला येता तेंगेले तें सांगूंक जाय तेका बाबा एशें आहा म्हूण राती फास्ट जाता कितू लोक पडले जाणा आमकां येना हिंगा ते राती कितू आनी एक पाट लायट आसना आतां जालें आतां 1 वीक मायज जालें मरे आतां हें आमी सांगोताय आमी हातून घालीताय केन्ना येता दुसऱ्या ते घाताय कोण आनी कोण घाताय आज हांव येयलो म्हणजे पोल म्हणून हांवें घायलें हिंगा आतां हांव म्हाका हें पळय जात तुका बेगीन कर म्हूण नाल्यार आयल्या मात आंदोलन करता हांव बस हें कितें आनी कोण बंद जालें आतां तूं रोगत तें तुका आतां पडलो रोगत तें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेच्या फामाद नुस्त्या बाजाराक साबार समस्यांनी रेवोडो घाला. प्रॉब्लेम्स आसात हे मुखेल अधिकाऱ्यान मान्य केले आनी उपाय काडपाचेर भर दिलो. ह्या सुवातीची साबार फावटी पळोवणी जाल्या आनी आतां आज परत लेगीत जाली. पूण बदल पळोवपाक मेळटलो काय ना हें मात वेळच सांगतलो. ह्या पळोवणी वेळार MMC, G-सोडा, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी म्हापसा शार भलायकी केंद्रा सयत विविध अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयचो रोलंड मार्टिन्स लेगीत थंय आशिल्लो. तपासणी वेळार बाजारांतली अस्वच्छ परिस्थिती उजवाडाक हाडली आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक ती सुदारपा खातीर उपाय येवजण करपाचेर भर दिलो. हांवें रस्त्यार बसचें पडटलें न्हू ती जाणटी कितली वर्सां काडली ताणें अशी बसपाची पळय न्हू तेजी परिस्थिती पळय कितल्या भाशेन सुद्दां दिसूंक जाय तूं फोटो काड आनी सगळ्यांक सांग तूं कितें कितें करूंक जाय करूंक जाय जागे कितले आहा सांग तूं हांगा बसपाचें कितले जागे टोटल कितले
म्हाका सांग 100, 50, 200 हांव 100 वय ते सराक सांग 100 आमकां आनी 100 जाय सांग न्हू तुमी आतां आई बसतली हांगा फोडफोडोन तिका उदीक ना काय ना तेका आमी रेस्पेक्ट दिवपाक जाय न्हू ही वर्सां मेळ काडल्या तुका पळय हांगा बिल्डींग So what we have to take care and no building is starting bridge. This one. Then we are having GST. Oh, you have come for that discussion. केल्लेच जाता जायना अशें ना पूण कशें आहा आतां पळय प्रॉब्लेम आसलो प्रॉब्लेमा सोल्युशन काडपाक जाय प्रॉब्लेम आतां कितलीशींच वर्सां जाली अशेंच आसा जे प्रॉब्लेम फेस जाता आमी सगळे नोट केला मार्केट इज नॉट म्युन्सिपालिटीचो जरी मार्केट आसलो सगळ्या डिपार्टमेंटाचें कॉपरेशन आनी एडवायस घेवन आमी मुखार वचपाक शकता जशें मिस्टर मार्टिन्सान सांगलें फीश वेस्ट वी आर ट्रायंग टू डू समथींग आउट ऑफ इट फीश वेस्ट जनरली आमी व्हरता आनी आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनार दिता इट कॅन बी यूज पॉझिटिव्हली लायक मॅन्युअर करपा जाता सारें करूंक करपा जाता न्ही सो अश्यो ज्यो गजाली आहा त्या खातीर आमी सगळ्यांचे इन्वॉल्वमेंट घेवन डेफिनेटली यू वील सी समथींग बेटर बट हो प्रॉब्लेम जो आसा पळय कितल्याशाच वर्सां पयलींचो प्रॉब्लेम सर हो वर्क इज इन प्रोग्रेस इट्स इन प्रोग्रेस केन्ना मेरेन जातले इतले आश्वासन जेन्ना प्रोग्रेस हाजेर कितें अपडेट जातले बिकॉज कितलीशींच वर्सां जाली अशीच परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा त्या खातीर आमी सोल्युशन काडपाक जाय न्ही प्रॉब्लेम आसा एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग इट हांवूय ना म्हूण सांगना प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगपाचो प्रश्नूच ना प्रॉब्लेम आसा त्या खातीर तर आमी हांगा आयला ग्रावंडार येवन सगळे लायन डिपार्टमेंट डॉक्टर्स हांगा आयला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयला आमचे जी सुदाचे मनीस आयला एवरी डिपार्टमेंट आपलो व्हॅल्युएबल टायम हांगा स्पेंड करता मिस्टर मार्टिन स्वता आतां सांगलें तुका ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां सगळ्या डिपार्टमेंटान आपले आतां फायंडिंग्स येतले आमी मागीर बसतले हाजेर एक सोल्युशन वर्क आउट करतले पळय कशें आहा सगळें सोल्युशन एक दिसान क्लियर जावचें ना जादूची कांदी फिरून काय ते जावचें ना हें तुमी मान्य करतलो वील हॅव टू गो इन अ फेस्ड मॅनर पयलीं तुका गार्बेजाचो इशू आसतलो आमचो इटीपीचो इशू काम ऑलरेडी आमी चालू केला तेजेर इटीपी आसतलो आमचो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान तुमी जो विचारलो तो हांगा एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान आहा मागीर आमचे आनी बारीक सारीक इशू आहा वेंदारांचे थोडे हांगा भितर बसता तांचे इशू आसतले एक आमकां क्लियरली दिसता की लॉट ऑफ वर्क हॅज टू बी डन नो डाउट अबाउट इट टू बी टेंडर्ड बाय म्युन्सिपालिटी टू कंप्लिशन ऑफ द लिफ्ट अँड ऑल दॅट वर्क ऑन द सेकंड फ्लोर बाय द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ जी सुडा ते सोडून आमी मेन आमकां जाय की हांगा ह्या मार्केटाचेर मॅक्सिमम रेवन्यू मेळपाक जाय फॉर द म्युन्सिपालिटी बट मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन फॉर द कन्झ्युमर्स अँड वेंडर्स कितल्यो बायलो हांगा कश्ट काडून कितलीं वर्सां ते नुस्तें विकतात आनी म्हाका दिसता गोंयकारान नुस्तें सेपरेट करूंक शकना आतां ह्या 2 म्हयने शिवराक म्हणून ते नुस्त्याची कोण जाप काडना बिकॉज ऑफ द बॅन एंड ऑल दॅट बट पळयत जाल्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट लँडमार्क ऑफ म्हापसा पूण कांय कारणां लागून क्लेनिनेस एंड ऑल न्हू तेजो फोकस आमकां मेळना सो आमी कितें आयज थाराव हे इन्स्पेक्शनाक आयज तेका लागून आमी जी सुडा आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कित्याक आपयले कित्याक तेंचे इंडिपेंडंट रिपोर्ट आमकां मेळ्ळे कित्याक आतां सुप्रीम कोर्ट आनी एनजीटी ह्या दोनी एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स काडलेले आसा आनी ते ऑर्डर्स रिगार्डींग वॉटर पोल्युशन STP कशें फंक्शन केलें हें सगळें पळोवन इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेन्सीव रिस्पॉन्स लॉट ऑफ वेस्टेड स्पेस रुमां बंद केल्लेलीं आसा बायलो बाबड्या जे आमी चलपाची वाट आहा थंय बसल्या सो वॉट वी कॅन डू एज फार एज हॅविंग नंबरींग सिस्टम सारके जागे खंयचो नंबर खंय बसला वॉट इज द वॉटर फेसिलिटी टॉयलेट फेसिलिटी हे सगळें पळोवन आनी मोर इम्पॉर्टंट रेवन्यू मॉडल की म्युन्सिपालिटी कशें ह्या बिल्डिंगांसून रेवन्यू येतले पूण ते रेवन्यू हॅज टू बी रिपंप्ड इन दीस बिल्डींग फॉर मेंटेनन्स अँड फंक्शनिंग फीश कटर जे भायर आसात तो वेस्ट जो येता तो कसो आमी वापरचो विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेंचे बरोबर बसोन वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सो ह्या सगळे गव्हर्मेंटाची जे यंत्रणा आसा एजन्सी आसा वी फ्रॉम गोवा कॅन वील फॉलो इट अप टू टेक इट टू इज लॉजिकल कन्क्लुजन इफ देर इज नो गायडलायन ताका लागून आमी मागले की FDA आनी फिशरीज डिपार्टमेंट सर तेंचे कडेन उलयतले वॉट इज द गायडन्स आतां थोडे नुस्तेकारांक आयस बॉक्सस जाय ते स्कीम तांकां लागू जाता ते आमी हाडया वी हॅव सीन आयस बींग सोल्ड आउटसायड सो वेर वील द आयस बी अवेलेबल आनी गिरायकाचे फीडबॅक सो आमकां मेन जाय की ह्या बिल्डिंगाचे फुडलें डॉक्टर एंड आय थिंक आवर चीफ ऑफिसर वील एग्री
this has to work in a partnership. The consumer, vendor and the government agency. So त्या नदरेन कितें करपाक जाय that we will do. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. आदींच रस्ते उशीर, तातूंत बॅरिगेटांनी एक लेन आडयिल्ल्यान आनी इश्कॉल सुटपा वेळार जावपी गर्दी ह्या सगळ्यांत भर घालता. म्हापसा खोर्ली हांगचें दिसपट्टे दृश्य, जंय पयलींच अरुंद रस्त्या वयली एक लेन बंद जाल्या. बुधवारा हाका लागून वरांची वरां येरादारीची कोयंडी जाली आनी तांचेर नियंत्रण दवरपाक कोणूच नाशिल्लो. नितीक्षा गांवकार हे विशीं अहवाल सयत दिल्ली पुराय माहिती पळयात. सध्या आमी आसा खोर्ले शिमेर जो रस्तो शिमे वयल्यान अंजुना वयता पळय त्या रस्त्याचेर आमी सध्या उबी आसा. तुमी हांगा म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता, हांगा सध्या मोठ्या प्रमाणात हे ट्रॅफिक कंजेशन जाल्ले आसा आणि याचे मेन रिजन म्हटल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता, हांगा मदींच सध्या काम चालू आसा, बॅरिकेड लायिल्ले आसा आणि अशा वेळार हांगा खंय तरी एक ट्रॅफिक पुलीस खंय तरी आसपाक जाय आशिल्लो. हांगासर कांय लोकल्स आसा तांचें म्हणणें आसा की हे जे ट्रॅफिक कंजेशन आसा हे कितलेशीच वरां जालीं अशेंच आसा आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो जो रूट आसा हो बिजी असो रस्तो आणि रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान हांगा सदांच मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता. आणि आयज जर आमी हांगा पळोवपाक शकता, हांगा मदींच जे आसा हे काम चालू आसा, बॅरिकेड घातिल्ले आसा आणि हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन हे जाल्ले आसा. सो लोकांक जे आसा हे खंय तरी आयज हांगा मॅनेजमेंट जे आसा हे खंय तरी हाल्लेले आसा आणि हांगासरल्यान कितलेशेच लोक जे ट्रॅव्हल करता ते सध्या पळोवपाक शकता. कितलीशीच मिनटां जाली हे ट्रॅफिक कंजेशनाक अशेंच हांगा उबे आसा. कांय मिनटां पयलींच हांगा ट्रॅफिक पुलीस आयिल्लो, त्याच्या पयलीं हांगा नाशिल्ले. खंय तरी ह्या सगळ्याचेर आयज खंय तरी लक्ष दिवन हांगा खंय तरी ट्रॅफिक पुलीस जो आसा दनपारच्या वेळार हांगा हायर करपाची गरज आसा. सध्या आमी आसा शिमेर आणि पळोवपाक शकता हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन हे जाल्ले आसा. बॅरिकेड्स घातिल्ले आसा आणि ह्या सगळ्या खातीर जे आसा हे ट्रॅफिक कंजेशन हांगा मोठ्या प्रमाणात जाल्ले आसा. तशेंच आमी पळोवपाक शकता हो जो रस्तो आसा हो बिजी असो रस्तो. हांगासर कितलीशीं स्कुलां आसा, स्कुलां आशिल्ल्या कारणान दनपारच्या वेळार सगळी स्कुलाची भुरगीं सुट्टा, तांचे पेरंट्स तांकां व्हरपाक येता आणि ह्या खातीर ह्या रस्त्याचेर आमी दनपारच्या वेळार खास करून पळोवपाक शकता मोठ्या प्रमाणात खंय तरी आयज यंत्रणेन संबंधीत यंत्रणेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण इतलो बिजी असो रस्तो खंय तरी हांगा ट्रॅफिक पुलीस जावं आनी खंयचें सोल्युशन आयज ह्या सगळ्याचेर काडपाची गरज आसा. कारण आतां आमी पळोवपाक शकता कितलीशींच आतां ऑलमोस्ट 1.5 वर जाले ट्रॅफिक कंजेशन जे आसा अशेंच चालू आसा. स्वता लोक गाडयेंतल्यान भायर सरता आनी गाडयो फुडें वचपाक जाय म्हणून स्वता गाडयेंतल्यान भायर सरून ते आमकां हांगा रस्त्याचेर दिश्टी पडटा. सिद्धेश बाब सांग, आमी पळयता ह्या रस्त्याचेर सदांच मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक आसता, कितें म्हणपाक शकता? स्कुलाच्या टायमार जे काम केलां न्हू तेतून खूब ट्रॅफिक जाम जालें, म्हणजे ऑलमोस्ट सारको स्कुलाचेर सगळें ट्रॅफिक जाम ब्लॉक जावन उरला. ओके. आनी म्हणजे ह्याच टायमार मेन पीक टायम आसा न्हू, हे असले काम जर रातचे बी केल्यार मातशें बरें पडटलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आर्ले यूथ असोसिएशन आनी गोवा वेल्ला SC मदीं अतितटीची लढत पळोवपाक मेळ्ळी. टाय ब्रेकरांत 7-6 अशा गोलांनी आर्ले यूथ असोसिएशनान जैत मेळयलें. दोनूय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. खेळा मोगीक एक बरो रोमांचक खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. कोण बाजी मारतलो हाचेर सगळ्यांची नजर आशिल्ली. शेवटाक टाय ब्रेकरांत आर्ले यूथ असोसिएशनान जैत मेळोवन 27व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सेस इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली.
चिंचिणी चर्च मैदानाचेर ही सर्त बरीच रंगली. पळयात कांय रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी. 1 जुलय मेरेन कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस, नेटाचे वारें आनी दर्याची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. ह्या काळांत राज्यांत येल्लो अलर्ट लागू केला. राज्यांतल्या चडशा वाठारांत पावस मध्यम प्रमाणांत पडटलो. दमट परिस्थिती तिगून उरतली. जाल्यार शेनवारा मेरेन कांय वाठारांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें घोळटले. उटंगराचो पावस पडटलो. IMDन अदमास उक्तायला. बिरेस्तारचें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी जारी केल्या. शेनवार मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. दमट परिस्थिती. वेगान घोळटलें वारें. बिरेस्तारचें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मुगस्सो.